हाँ, क्या हुआ? मालूम नहीं, मैं आई थी 11 बजे ना, तो दरवाज़ा बंद था, तो मैं दरवाज़ा खोली, ये वाला खुल जाता अपना आप, और वो बंद था, तो मैं बेल बजाई, बेल नहीं आंटी दादी खोली, तो मैं अपने रूम पे चली गई। फिर मैं 11 बजे, फिर मैं 5:30 बजे आई, तो दरवाज़ा पूरा सारा खुला था, तो मैं बाहर ही से मैं देखी दादी गिरी थी, फिर ब्लड गिरा था, तो मैं डर के मारे बाहर आई, मैं सबको बोली। कितना बजे रहता है? मैं खड़ेवाड़ी में रहती हूँ, गणेश मार्केटिंग के होलसेल के पास। घर में काम करते हैं? नहीं। हाँ। मेरी दीदी करती थी ना, तो पापा दीदी चली गई तो पापा बोले कि जाया कर, थोड़ा बूढ़ी है इसीलिए, तो पापा बोले जाया। तो मैं आई थी, तो कभी कभी नहीं आती थी क्योंकि मेरे को नहीं पसंद था ना, तब मैं कभी कभी आती थी बस। म्हटलं गाव सकाळी आम्ही फॅमिली लग्न गेली, आमच्या रिलेटिव्हच्या लगीन असलं आणि आज सवायचं जागा पावला आणि ती घराकडे लॉक ओपन केलं आणि टी व्ही लावून बसलो. आज मॅच आलो, मॅच आधी पळयता लायट गेलो, भायर सरलो कोण होतं धांवून येयली ती खातीर कोण एकटी बायल पडल्या, कोण पडल्या ते कांय खबर ना. त्याच्यामुळे कोण एक टोटिंगेक कोण कामाक आसा, आमच्या फाटल्यान दार आसलें तेजें एक फाटल्यान एक दार आसा, ते दार तेंचें ओपन ना, भायर सरता पळयता ते दार ओपन तुमकां केन्ना सुद्दां ना. ती कोण ती बायल ती धांवून येयली सायडीन लग्न येता थंय टायम कितल्या सुमार? टी पयली पळय ऑन केली, लायट करून भायर सरली, तेन्ना ती बायल धांवून येयली अशें तें जालां. तुम्ही शेजारी जायचे तुम्हाला आहात का? किती वाईटपण असलं ना ना आमचं ते काय नाही तुझ्या एकटी असतली एकटी रावतली तिच्या आमच्या भावान फोन मारून ठेवलं तिच्या तसं झालं बरं टाईम लागतो. तिचें नांव गायत्री मराठे, ती म्हाजी मावशी. म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी अशी तुजे मावशीक म्हणल्यार सुरी मारल्या, पूण तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो. केन्ना तुमकां समजलो? हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो, तेन्ना म्हाका कळ्ळें, तेन्ना हांव ह्या घरान कोण रावता? कोण कितले? ती एकटीच रावता, तिका हें ना भुरगीं बी ना, एकटीच रावता ती. मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमी येवन वचप तेणें. कितली वर्सांची पिराय तुमकां? तिका आसतली 70 जाली तिका. एकटी रावताली? हय एकटी रावताली. जालें कितें अशें? जालें म्हणून आमकां सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो. म्हण ते सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा तें सुर्या हय अशें मर्डर केलें तिका. हांगा CCTV कॅमेरा बी कितें आसा? CCTV हांगा कांय दिश्टी पडना. कितें कोणाचें वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें? कांय खबर ना, कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही. केन्नाची खबर जाली? कितल्यांक जालें? ही आतां म्हाका दिसता 1 वर बी जातलें. एक वर 1 वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां 1 वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो, तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हजें बंद करून आयलो हांगा. एकटी रावतली? पुलिसांन बी कितें आनी एक्स्ट्रा कितें सांगलां? ना तें म्हाका मागीर स्टेटमेंट घेतलो हांवें. पुलीस सद्या भितर हय भितर आसा. आनी फुडें कितें आनी कितें आहा भितर? काय रुमान आनी कांय ना? ना एकटी आसता? एकटी आसताली ती. कितें खंय तरी अशें चोरपाचें बी कितें जालां? कांयच कळना, चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तिका हें केलें तें कांय खबर ना. पूण घरान सगळें सामान बी सगळें आसा? हय सामान आसा तिका घरान.